माय मोगाचो येवकार हा मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. गोय आसा शिक्षणाच्या मळार नंबर 1, पूण केपें इस्कॉनची मानकुली भुरगीं अजून मेरेन घेता मोडके बालवाडीत शिक्षण. बालवाडीत ना उदक ना लायट आनी रस्तो संबंधी अधिकाऱ्यांची चल्ल्या पुराय आडनदर. मोपा विमानतळावयलो ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन आसा बंद. 2 दिसां भितर काउंटर परत सुरू केलो ना जाल्यार आमी घेतले एक्शन. तिडकिल्ल्या टॅक्सीकारांची सरकाराक थेट शिटकावणी. बस्तोडा जंक्शनाचेर जोडप्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्यात 3 दुबावितांक कोर्टान फर्मायल्या 5 दिसांची पुलीस कोठडी. आनीकूय अटक जावपाची शक्यताय. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोय सध्या शिक्षणाच्या मळार नंबर 1 आसा, पूण केपेंच्या किस्कॉन वाठारांतली मानकुली भुरगीं अजून मेरेन मोडक्या बालवाडीत शिक्षण घेताना दिश्टी पडटा. हे मोडके बालवाडीत ना उदक ना लायट, रस्तोय ना, पत्रेय फुटल्यात. एका मेड्डेचो आधार घेवन बालवाडी उबी आसा. सरकार व्हड अपघाताची वाट पळयता वय खबर ना. पळयात केपेंची सामकी अवतिकाय जाल्ल्या बालवाडीची कानी दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. गोवा 360 तुमकां सदांच दाखयता की ज्यो गांवगिऱ्या वाठारांत ज्यो शाळा आसात ह्या बालवाडी आसात हेची कितें दुर्दर्शी जाले कडेन आसा ही आमी हेचे पयलीं सुद्दां दाखयल्ली. तुमकां आज इस्कॉल कॉमेर्स जाला, शाळा कॉमेर्स जाला, तुमकां आमी दाखयतात की ह्या बालवाडीची जी ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा तेंची जी बालवाडी आसा ह्या बालवाडीची कितें परिस्थिती जाली ती दाखयतात. आमी लास्ट टायम म्हणलें की जे पाडीची इस्कॉल आसा हे गोरवांचो गट जालो म्हणून, आनी खरेंच गोरवांचो गट हे बालवाडी सुद्दां जाले कडेन आसा. सरकाराक हेजेर मात सुद्दां कांयच पडोन गेलां आनी चड करून एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आमी वारंवार दाखोवन सुद्दां हेजी मेंटेनन्स म्हणटा तें जालना. आज ह्या बालवाडीची पळया तुमी, ह्या बालवाडीक लायट ना, दुसरें म्हणल्यार उदक ना. लायट, उदक, रोड हो इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय. आनी त्याच बरोबर हांकां हो जो एक पूल बांदले कडेन आसा व्हडलो, त्या पुला वयल्यान वचपाक किती त्रास जाता ते पळयात. त्या पोंदांतल्यान व्होळ व्हांवता आनीक जर पावस चड येयलो जाल्यार ह्या भुरग्यांक खूब डेंजर आसा. कित्याक लोक सांगता कोताक ह्या पुला वयल्यान सुद्दां उदक वयता. आमकां पूल हेजे खातीर म्हणच वाडलो की भुरगीं कशीं वयता ती पळया ह्या हेजे वयल्यान. हांगा पत्री जे आसा तेजी गेले कडेन आसा बालवाडीचे पत्री सकयल पडले कडेन उदक सगळी हितून गळटा. हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान पळयलें ना. तेंची जे कोण ऑथॉरिटी आसा, जे ऑफिसर आसा तेणी पळोवपाक जाय आसता, पूण तेणी हे पळयलें ना आनी ही परिस्थिती जाल्या. आमी सदांच दाखयत आसात आनी हेजे मुखार सुद्दां असली ज्यो शाळा आसात ह्या बालवाडी आसात हेंची परिस्थिती कितें जाला ती आमी तुमकां दाखयतलेच. हांगा मेडी लावन दवरले कडेन आसा आनी फालीं जर कदाचित जर मेड ही पडली जाल्यार भुरग्यांक कितें जावपाक शकता. म्हणून आमी मागतात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन की बेगीच्या बेगीन हेजें काम करचें. म्हूण आतां तुमी काम कितें करतले, पावस अर्द जालो आनीक आतां आनी तुमकां कितें करपाक मेळटलें. म्हणून मागतात की बेगीच्या बेगीन हेजेर कितें तरी उपाय काडचो आनी भुरग्यांक रिलीफ दिवचे. ज्यो मेडी लावन दवरले कडेन आसात त्यो तरी मेडी सारकी करची म्हणून मागतात. भुरग्यांक त्रास जाता, खूब पयस पडटा भुरग्यांक आनी ताव जाला. अशें करून भुरग्यांक त्रास जावना. भुरगीं आतां पयलीं कितें व्हड उरतालीं, आतां ल्हान भुरगीं. आतां 1.5 किलोमिटर 2 किलोमिटर भुरग्यांक त्रास जाता न्हू वचपा खातीर. अशें करून आतां पावसाळ्याक भिजयत वयता त्या खातीर हांवें तें घर दिल्लें तांकां. ते लोक येयले तुजे फुड्यान? हय, लोक म्हाजे कडेन येयले. कितें म्हणल्यार भुरग्यांक लागून बेजार जाता, तुगे घर आसा न्हू तें दिवया म्हणपाक पदर घालून आमी भुरग्यांक शिकया म्हणपाक लागले. हांवें ओके म्हणलें. म्हणजे तुमी तुजी सोय खुशेन दिली? खुशेन दिलें कित्याक भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. त्या शाळेंत धाडपाना तुमी? ना, शाळेंत धाडपाक ना. म्हणून हांगाच तुमी हें काम? हय, हिंगा शिकया, हिंगा भुरगीं लागीं उरता न्हू. आनी हांगा खेळपाक मेळटलें? हय, खेळपाक न्हू घर आसा न्हू. आनी हेवटेन जनावर ना? जनावर लागना वयता आसतना? हय, थिंगा गैर राड्यार दुकान लागता. हिंगा काय लागना. हिंगा घरा कडेन लागीं वाड्यार. आनी वाडो जालो? वाडो जालो. निवेशन केलो म्हळ्यार आतां पळय लोकांनी तो आतां तेणी न्ही आमगे हेणीन तो आपल्या जागो दिल्लो, तेणीच पयलीं तें करून दिल्लें. पूण जें कितें फेसिलिटी जाय ती गव्हर्मेंटान करून दिवपाक जाय. आतां पयलीं आसतलें पत्र वयल्यान गेले हा फुटले, आतां कितें मोदी पयलीं जाल्यार हें आतां फुडल्यान कितें करपा आहलें तें सगळें तें करपा जाय आहलें. पूण सरकारान करपा जाय आहलें. हें लास्ट टायम आमी म्हणून हें बांदून गेल्लें. पूण पळोवपाक शकता ल्हान भुरगीं वयता ह्या वाटेन
कशी कितें जावपाक शकता तें तुमकां खबर आहा. लास्ट टायम एक इन्सिडेंट जाल्लो फोंडा फोंडा, ती भुरगीं व्हांवून गेल्लीं व्हळान. आनी आमचे म्हळ्यार हे डोंगराचें उदक बरो पावस पडलो जाल्यार उदक भरपूर येता, येवन हेजे वयल्यान म्हळ्यार वयता, थंय म्हळ्यार पावता. तें कितें तरी गव्हर्मेंटान येवन करपाक जाय, लोकांक जाग दिली म्हणलो. आतां लायट म्हळ्यार लायट सारकी ना, लायटय ना तितून. लायट ना तितून, उदकाचो प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक खबर आसतली, ल्हान भुरग्यांक मेन म्हळ्यार उदक जाय. कितें करपाक तेंगे सदां ती चिकलान आसता, खावपाक कितें हात धुवपाक जाय, तें जायत्या टायमार उदक मेळना. हें उदक यूज बारीक भुरग्यांक उदक यूज करपाक जाता तें जायना. हांव कितें मागता कितें गव्हर्मेंटा कडेन कितें एक आतां लोकांक जागो दिला बरे भशेन दिला. तुमी कितें जें कितें करपाक जाय, जी फेसिलिटी जाय ती गव्हर्मेंटान करची इतलें मागता. हे अजून तशेंच आसा, कांयच करना न्हू तुमची शाळा. केन्ना कितें सांगलें जाल्यार येता, बारीकशें कितें करता वयता, मागीर तेजी कांय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयलो ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा. जीएमआरान ब्लू कॅब गरजेची सुरक्षा मंजुरी दिवंक नाशिल्ल्यान काउंटर बंद जाल्ल्याचे टॅक्सी चालकांचे म्हणणे. 2 दिसां भितर काउंटर परत सुरू केलो ना जाल्यार आमी कारवाय करतले अशी शिटकावणी थळाव्या टॅक्सी चालकांनी दिल्या. देखून मोपा वातावरण बरेच खुबळ्ळा. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर ब्लू कॅब प्रिपेड टॅक्सी काउंटर दिल्लो. आयज जवळ जवळ 2 म्हयने जावन गेल्ल्या आमचे जे जीएमआरान फंक्शनींग बंद केल्ल्या. आयज अशें जाला की जीएमआरान कित्याक लागून फंक्शनींग बंद केल्ल्या हे तुमकांय खबर आहा. एक सेक्युरिटी क्लियरन्स म्हणून ताका लागून आयज हे आमचे फंक्शनींग बंद केल्ल्या. तो आमी सेक्युरिटी क्लियरन्सा खातीर आयज गव्हर्मेंटा अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां काउंटर घेवन दिवचो अशी आमी पयलीं लेटर केल्ले आनी हालींच तुमकां खबर आसतली तामणकर भाईनूय लेटर केल्ल्या. आयज जवळ जवळ 2 म्हयने जाल्ले आमचे सगळे भुरगे बेकार आहा. तेंचो सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा तो ओन्ली ब्लू कॅपूच आहा आनी खंय तेंचे कितें गाडयो चलना भायर. आयज जे तुमकां खबर आसतली बँक आमचे जे गाडयो आहा ते न्यू आहा, ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां सुमार जाय दिल्ली आहा. आनी बँकेंतल्यान आयज सद्या आमच्या भुरग्यांक जे आहा पळय गाडयो चलयता तांकां लेटरां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आता 3ऱ्या म्हयन्यान आमची गाडी आहा पळय ब्लू कॅपाची ही वचपाच्या मार्गार आहा. ताका लागून आमी एक सरकाराक एक टायम पिरियड दिता की जाता तितलो बेगीतल्या बेगीन जो आमचो हो इश्यू आहा पळय तो रिजॉल्व करचो. कित्याक लागून की जर आमची गाडीच उरोंक ना जाल्यार तो फाल्यां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां काउंटर दिवन कितें फायदो तेचो. आमचे सगळ्या भुरग्यांचे गाडयो न्यू आहा. जशें आमचे प्रेसिडेंट संजयान सांगला तशें आमकां सगळ्यांक थोड्या भुरग्यांक लेटरा पासून येयल्ली आहा बँकेची. कित्याक 2 म्हयने जाले आयज अक्षरशः आमच्या गाडयो उबे आहा थंय आनी आमच्या कडेन पयशे ना हप्ते भरपाक. आतां जर सरकार हितून मध्यस्थी करून दिता म्हूण सांगता पूण तो केन्ना दिता आनी कितें दिता पळय तें आमकां अजून कांयच खबर ना. आयज सगळे भुरगे आक्रमक जाल्ले आहा जेन्ना तेंच्या हातीन लेटरां पडल्या बँकेच्यान तेतून हे गाडी केन्नाय ओडून व्हरूंक शकता. आनी सोर्स ऑफ इन्कम बायले भुरग्यांक पोसपाचो म्हणटा तो ब्लू कॅब आसलो. आयज ती खंय तरी बंद आहा. आयज तेंचे खंय तरी अन्न पाणी बंद जाल्लें आहा सगळ्या भुरग्यांचे. हेचेर सरकारान लक्ष घालपाचो. आनी हे 2 म्हयने जे आमचे गाडयो बंद आहा सद्या हेका रिस्पॉन्सिबल कोण, जिम्मेदार कोण. आमकां परमिटां कोणी इश्यू केल्ली? आमकां परमिटां इश्यू केल्ली सरकारान. RTAन आमकां परमिटां इश्यू केल्ली. ती परमिटां तेचेर क्लियर कट बरयल्ले आहा मनोहर इंटरनॅशनल स्टँड म्हण आमच्या परमिटाचेर. जाल्यार आमच्या गाडयो भायर कित्याक आयज एअरपोर्टाचेर कित्याक ना? आख्खे गोंयचे लोक येता एअरपोर्टाचेर धंदो करता आनी आमी पेडणेकार जेंचे जमनी गेल्या हांगासर जेणी लँड आपली सॅक्रिफायस केल्या तेंच्यो गाडयो भायर कित्या खातीर? हो म्हाजो सरकाराक प्रश्न आहा. जर दिसता गव्हर्मेंट दिले जाता 1 म्हयनो वयतलो फुडें 2 म्हयने वयतले करून दिता आमकां खबर आहा. आमी गेल्ले सीएमाक मेळ्ळेले ऑनरेबल सीएमान आमकां सांगला आपूण तुमकां करून दिता पूण ताका सर्टन टायम वयतलो. तो टायम वचसर आमचे गाडयो हप्ते भरिना म्हूण घेवन वयतली बँक. एटलिस्ट आमकां कॉम्पेन्सेशन चालू करपाचें. जितले म्हयने आमचे सद्या आतां गाडयो बंद जाल्या 2 म्हयने जाले आमचे गाडयो बंद आहा ब्लू कॅब परमीट आहा तितले आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें इच एंड एवरी ड्रायव्हराक. कित्याक आमची परिस्थिती सद्या बिकट आहा. आमचे कडेन पयशे ना हप्ते भरपाक. कोणी गाडये घेतल्या कोणाचे 12,000 हप्तो आहा कोणाचो 17,000 हप्तो आहा. पयलींच डावन पेमेंटाक भायले भुरग्यांचे भांगार घाण दवरून आमी गाडयेक डावन पेमेंट केल्लो आनी घेतलेलो हे विचार करून घेतलेलो की आमी खंय तरी पोटा पाणयाक लागतले स्वताचो वेवसाय करतलो. आमी पेडणेच्या लोकांनी अजून मेरेन जे आतां टॅक्सी चलयता तेंच्यांनी सरकारा कडेन जॉब मागूंक नासलो. आमी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमी तेंच्या कडेन
मागलेले की आमकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया, आमी आमचे पोट आमी भरता म्हण. पूण आयज तो खंय तरी कित्या खातीर तरी बंद जाला, तेचेर मातसो सरकारान जाता तितलो लक्ष घेवपाचो. कित्याक आयज हे भुरगे सगळे आक्रमक जाल्ले आहा. आमी आतां फाल्यांच्यान अल्टिमेटम दिवपाक चालू करतले सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यान, आनी ते अल्टिमेटमाचो एक पर्टिक्युलर टायम आसतलो. त्याच्या उपरांत त्या टायमा भितून आमचो हो सद्या कावंटर चालू जायना ब्लू कॅप, जो कितें काही कारणवश बंद पडला. ते सेक्युरिटी रिजन आहा काय कितें आहा पळय ते सरकारान मध्यस्थी करपाचें आनी चॅक करपाचें, ते आमकां कांय खबर ना. आमी चड शिकोवंक ना. ते सरकारान आपलो मनीस घालपाचो आनी आमकां फाल्यांच्या दिसा भितून तो चालू करून दिवपाचो, नाल्यार फुडले प्रोसेस कितें आहा ते करपाक आमी चालू करतले. आनी आमी कितें करपाचें आहा पळय ते सद्या भुरगे आक्रमक जाल्ले ते आमी करून दाखयतले हांगासर. गेले 2 महिने झाले ब्लू कॅप काउंटर बंद आसा काही सेक्युरिटी क्लिअरन्सा खातीर. हांव इतलेंच मागता सरकारांक, आतां आमकां लेटरां स्टार्ट जावपा येयली ते आतां थोड्या दिसांनी गाडये ओडटले. आतां जे गव्हर्मेंटान फॉलोअप घेतला तो सेक्युरिटी क्लिअरन्स तेंचे थ्रू गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट RT अंडर, म्हाका सांग परमिटा इश्यू कोणी केल्ली? तुमी केल्ले सगळे तुम्ही फॉलोअप घेवंक जाय न्हू. सगळे एग्रीमेंटाचे सगळे बरयला. वास्को येलो ब्लॅक काउंटर आहा तो गव्हर्मेंटा अंडर तेंच्यानी एक सेक्युरिटी क्लिअरन्स हे केला. तसोच आमकां आयज करूंक जाय आसलो न्हू. म्हाजी इतलेच डिमांड आहा कितें CMक रिक्वेस्ट करता बेगीच्या बेगी हो इश्यू हांव पळय रिजॉल्व जाल्लो जाय इतलेंच मागता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बस्तोडा जंक्शनाचेर जोडप्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्यात 3 दुबावितांक कोर्टान 5 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या. पूण पिडेस्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण तांचेर हल्लो करपी सुमार 15 जाण आशिल्ले खंय. हातूंतले 3 जाणांक अटक केला. हेर दुबावितांक केन्ना अटक जातली, पुलीस केन्ना कारवाय करतले हाचेर सगळ्यांची नदर तिगून आसा. मारता फुले रानो मोठी मारता अश्यो अश्यो सारक्यो सांगायचं म्हणलं ते काम बरें म्हणले पाया पडल्या हांव तेच्या नाकांनी मारूंक नाका मारूंक आयकूंक ना एक शब्द आयकूंक ना. गाडयेचो नंबर तेणी सारकें म्हाका चॅलेंज मारली. आपल्या गाडी आपली आसा 4 व्हिलर तेजो नंबर मार हे कर. म्हाका फुडें गेली तेजे केस ओडले तेजे ते दोळ्याचे मारले एकल्यान कोणी गेली एकल्यान आखाडो मोडलो. म्हाका समजा हिंगा म्हाका ती फ्रेंड आसा म्हाका बरो आहा तेंचे पांय पडलो आनी PIक इन्स्ट्रक्शन दिता कोण जर पुलीस बी इन्वॉल्व आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता. हांव खरें म्हणटा because we cannot tolerate such type of gundagiri which is going on, and if anybody thinks that they can raise their hand and beat up somebody, take law in their hands, they are mistaken. We will set the law on them. गेले ते डॉक्टर म्हणटा कितें करतले एक्सरे करीत भुरगो पडटा आनी कितें करतले. आतां तो भुरगोय सारको आहा काय ना तें खबर ना. कोर्टान आर्ग्युमेंट ऐकून 5 दिसाचो रिमांड दिला. बस्तोडा जंक्शनार सोमारा राती कडेन अनवळखी दादल्याच्या पंगडान एका जोडप्याचेर क्रूरपणान हल्लो केल्ल्यान राज्यांत बरीच खवदळ पातळ्ळ्या. घोवाक वाटावपाक गेल्ले गुरवार बायलेकय तांणी बरेंच मारलें. पुलिशेंत वचात, म्हज्या गाडयेचो नंबर घे, जाता तें कर अशी ओपन चॅलेंजूय जोडप्याक दिली. ह्या उपरांत केस नोंद जाल्ल्यान पुलिसांनी 3 दुबावितांक अटक केल्यात खरे, पूण अजून मेरेन कांय दुबावीत अटक जावपाच्या मार्गार आसात. पूण ते केन्ना जातले ते वेळूच सांगतलो. पळयात. आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या जी प्रेग्नंट आसली पळय ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकल्या उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC, जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. आमचे म्हाजे क्लायंटाचे म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण को एक्यूज आसले वांगडा ते तांकां हे एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. त्या खातीर हेंची कस्टडी जाय म्हणून आसली. दुसरो पॉयंट आर्ग्यू केल्लो हांवें रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इनवॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. हे जर जायना जाल्यार प्रोसिक्युशन फाल्यां चार्जशीट फायल केल्या उपरांत ऑफेन्स प्रूव्ह करूंक शकचो ना. सो हे पॉयंट घेवन हांवें आर्ग्यू करून तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन
दिवचे अशें हांवें कोर्टा कडेन आर्ग्यू केल्लें आनी कोर्टान आर्ग्युमेंट आयकून 5 दिसाचो रिमांड दिला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझैफ शेख. मोयता अक्षय शेतात घातक रसायनाविशीं औपचारीक कागाळ दाखल करपा खातीर थळावे शेतकार मुखार आयले. कांय रसायनांचो शेतांचेर परिणाम जाल्ल्यान शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. अंदू शेती करप काय ना शेतकारांक प्रस्न पडला. शेतांत व्हांवपी रसायनाचो शेतकी संसाधनाचेर तशेंच भलायकेक म्हत्वाचो धोको निर्माण करतात. खास करून उदक दूषित जावप, कामगार आनी रहिवाशांक भलायकेचो धोको, नुस्तें आनी हेर जनावरांचेर जावपी हानिकारक परिणाम तांणी उक्ताडार हाडले. शेतकी मळार घातक रसायनांची योग्य आनी सुरक्षीत विल्हेवाट लावपा खातीर ह्या प्रकरणाची चवकशी करून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी तांणी प्राथमीक भलायकी केंद्रा कडेन केल्या. हो कॅटल पास म्हणून उलयले तेणे आनी हो कॅटल पास देखून जावंक दिना आनी ते आमकां गोरवां करून सोडली. आयज कॅटल पासूय ना आनी काय ना. कॉन्सर्न पळय तेणी कितें केलां, आमचें कॉन्सर्न घेवंकूच ना लोकलांचें. तेणे आपलें जाय तशें केलां आनी आयज आमचो लोक कितलो मेलो थिंगा, कितलो लोक मेलो. केन्ना आतां आमकां ते सायडी क्रॉस करून वचोंक मेळना. सगळे ही आख्खी चड इशू आमकां ह्या कुडक्याक हांगा सामकी स्टिकींग आशिल्ली. हे आतां 28 मेयाचे आमकां कळलें सकाळीं 10 अशें. वयत्यार सान कोण आमचो सायमन जुलेटाचो भाऊ पंच तेणी सांगलें आमकां अशें अशें जालां, सरपंच अशें अशें उदक चड कांय येता, तेंक मातशें येवन चोवचें म्हणून. ते उपरांत हांव काडलें, रोखडेंच गेलें तलाटी येयलें, आमचो दामो तलाटी येयलें, पंच आमची जुलेट येयलें आनी सेक्रेटरी येयली, लुईस येयलो. आमी सगळीं काडलीं आनी रोखडीच गेलीं. थिंगसान गेलीं, मालवार हायवे रोडाक गेलीं. थिंगसान आमी वयत्यार गेलीं. वयत्यार पळयत जाल्यार तशेंच उदक चड कांय येयलें. मागीर काडलें आमी पिलार गेलीं. पिलारूय थिंगा चड उदक कांय मेवलें आमकां. मागीर विरेश बोरकार येयलो आनी तेणें सगळीं चॅक केलें आनीक हें आमची रिपोर्ट हेका हेल्थाक कंप्लेन केलें. हेल्थाक पोल्युशन आनीक पुलीस स्टेशनाक 3 कंप्लेन केली आनीक सेंड केली आमी तिकाय. आनी तेणें आमकां डेट 4 तारीख दिली. 4 तारीख आमी इतले दीस रावले. ते म्हणल्यार आयज आमचे सगळे रिपोर्टर येयले, हे आमचे हेल्थाचे येयले, पोल्युशनाचे येयले आनी आमी सरपंच सेक्रेटरी आनी सगळे आमचे पंच मेंबर्स आनी सगळे आमचे वाड्या वयले सगळे आमी बराबर सगळे वचोन आमी चॅक केले. पळयत जाल्यार पिलर मातशें उदक आमकां क्लियर मेवलें. आनीक आतां आमी वालंका बार्राकोण्यान हिंगा रावल्या. पळयत जाल्यार हिंगा उदक चड मेळलेलें आहा, मेय आहा चड. आनी तशेंच आतां आमचे जेम्साचे नुस्त्याचे पोंड आसले व्हडले. हिंगा सगळीं नुस्तें व्हडलीं व्हडलीं चणकां, काउंदरां ते सगळें नुस्तें मेळलेलें आहा. आनी तशेंच पाद्रीबाटानूय अशेंच जालेलें आहा. आनी आमी जायते ट्राय केली आनी जायते आमी ओगी बसोंक नाय. पंचायत सेक्रेटरी, पंच मेंबर आमी कोण ओगी बसोंक नाय. आमकां जाता तितलें आमी उपाय केले आनी आयज आमी सगळीं बराबर आहाय. आनी आमी आतां शेतकारांक जर दिलेलें आतां शेत रोवपाचें आहा आमचें. आमचो जो सोर्स पॉयंट आहा तेजेर आमी गेल्ले. नेक्स्ट टू पिलार हिंगा एक सॅम्पल आमी कलेक्ट केला. नेक्स्ट आमी सॅम्पल केला मोयता हायवे सायड. 3rd सॅम्पल आमी कलेक्ट केला हिंगा आमी ना हे आमचे हांगाच आहे नेक्स्ट टू आमचो कोस्टल ब्रिटोस पॅलस. आनी एक सॅम्पल आमी करपाचें आहा कलेक्ट नेक्स्ट टू पाद्रीबाट. सो हे आख्खे आमी कोर्डन करपाचें आहा टू मेक शुअर दॅट वॉट इज द एक्झॅक्ट रिजन फॉर दीस. कित्याक हे एक्चुली पयली फावट जालेलें आहा. आनी कितें आहा, आनी एक इन्स्ट्रक्शन एमएलएन म्हाका दिलेलें की बाबा रातचे बेश्टो वच आनी एक वॉल्त मार रातचे आनी पळोवपाक जाय की बाबा हिंगा कोण स्वेज टँकर सोडटा काय ना ते. बिकॉज जे भाशेन आमकां दिसून येता की हे स्वेज फावल स्मेल येता ते हेजेर गोवान येता की इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर. हे नॅचरल ऑकरिंग फिनॉमिनन न्हू, इट इज अ मॅन मेड डिजास्टर आनी हेजेर आमी कारवाय करतले. लोकांची आमकां कंप्लेन म्हणजे चड वास येता. सांज जाल म्हणसर मस्किटो चड जाले आनी सगळीं भायर सरता घरां सगळ्या लोकां वाट म्हणटाय सगळीं म्हणटाय वास येता. देखून सामकी चड आक्षील बोबाव जालो आहा. उदक चड पुसला. पिलार गेल्या तशें जाला, पाद्रीबाटा तशें जालां, वयत्यार गेल्या तशें जालां. आनी शेतकार सामकी भिलेले. आमची शेतां सगळीं भाताची शेतां आनी ती आमची शेतां रोवपा मेवनाय म्हणून लोक भिलोलो आहा. आतां आमकां मातशें कळोवंक जाय आमची कशी शेत रोवपा जातलें काय जावचें ना तें आमकां मातशें आमकां रिपोर्ट जाता तितली बेगीन तुमी दिवचो. शेतकऱ्यांनी आमकां सांगलें कंप्लेन दिले तेजेर नोटीस केलें आपल्या शेतांनी सगळें कांय उदक भरला म्हणून आनी सारको वास मारता. सो तें पळोवन आमी
पळोवपाक गेले आमचे उदक खुंयसान येता पळय तें. सो आमी पिलार डिटेक्ट केले की थिंगासान तें नाल्लांतल्यान उदक सारकें आख्खें कांय रॅप तें फ्लो जाता. तेंच उदक आमच्या शेतांनी भरलें. सारकी ऑयल कशी वयल्यान बेस. आनी तो लायक फार्मर्स आमचे कितें म्हणटा, आमी आतां शेतां कशीं रोयतलीं, आमच्यांनी इज इट सेफ टू गेट डावन इन द फिल्ड्स, आमकां एलर्जी जायत वो कितें इन्फेक्शन जायत म्हणून. आनी ती बिली आनी आमच्यांनी हे पावटी शेत आमकां रोवंक मेवतलें रोवंक मेवचें ना तें तेंचो कन्सर्न आहलो. ताका लागून आमी आनीक टायम काडूंक ना. तेच ज्या दिसा आमकां चॅक करपाक आमी पळय गेलीं सेम डे आमी कंप्लेन केलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक, पोल्युशन डिपार्टमेंट एंड पुलीस स्टेशनाक. आनी तेंच्यांनी मागीर आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शनाक डेट दिली, दॅट इज टुडे 4th. आनी ते येयले सेम टायम, सारके टायमार आमकां जो टायम दिलो त्या टायमार ते येयले आनी आमी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें सगळ्यांक. आनी आमी वी वील बी वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स नाव. आमी ऑलरेडी पयले आमचे पंच मेंबरान तेणें पयलो इश्यू काडलेलो, तेणें ऑलरेडी हायलायट केलें आनी आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलेलें. आमचो मातसो डिले जालो ते येवपाक. सो हिंगा हो पॉयंटूच ना ब्लेम करपाक. आमी न्हिदोंक नासले, आमी जागे आहा. आमी ऑलरेडी इश्यू काडले. सो ते आयज येयले, आज तेणी वॉटर टेस्टिंग केलां. आतां थिंगा थोडे कोण कितें म्हणटा तें उदक सिवेजीचें न्हू म्हणटा, तें म्हणटा कितें हांव नको नोंदणी कुसोन तितून नुस्तें मरोन कितें जालां हांव नको, म्हाका खबर ना कितें. आतां पळोवया उदक घालां टेस्टिंग, आतां तें इन्स्पेक्शन केलां, पळोवया कितें रिजल्ट येता तो आमी रिजल्टाक रावतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशा शारात रेंट कार आनी रेंट बायक ऑपरेटरांक विशिष्ट पार्किंग वाठार दिल्यात. तांकां भौशीक पार्किंगाची सुवात वापरपाक आतां परवानगी ना. तांणी परत त्या वाठारांनी पार्क केल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें म्हापशा येरादारी विभागान शिटकावणी दिल्या. पुराय राज्यात रेंट कार आनी रेंट बायक ऑपरेटरांनी पार्किंगेची सुवात आडयली पळोवपाक मेळटा, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. आता म्हापशा रेंट कार आनी रेंट बायक ऑपरेटरांचेर बडी पडल्या खरी, पूण हेर वाठारात जावपी पार्किंगेचेर केन्ना जातली कारवाय? रेंट कार ओनर आनी बायक ओनर मातशें आयकात. जे तुमकां ऑथोरायज पार्किंग दिल्लेलें आहा, जे तुमकां ऑथोरायज पार्किंग दिल्लेलें आहा थंय तुमी रेंट कार आनी रेंट बायक पार्क करपाचें. हे पार्किंग आहा ते फक्त पब्लिकाचें पार्किंग आहा आनी तुमकां ऑथोरायज पार्किंग आहा थंयच तुमी पार्क करपाचें. आयच्या दिसान सगळे गाडयो रिमूव करपाचे. आयचो दिसान सगळे गाडयो रिमूव करपाचे. फाल्यांच्यान तुमचेर लिगली एक्शन जातली. आयकात रेंट कार ओनर आनी बायक ओनर. Today, staff of Traffic Cell Mapsa have come here near Aramsoda in view of public parking, which is being occupied by rent a car, rent a bike at the moment. And due to acute shortage of parking in the city, we have met with all the rent a car and bike stakeholders, and we have informed them that since tomorrow they have to park their vehicles in their authorized parking spaces as per their permits, and that they cannot continue using public parking for parking of commercial vehicles. So far all of them have agreed to us, and they have asked for some time till tomorrow. Tomorrow we will do an inspection, and whatever legal action is there, that legal action is going to continue. सो ही तुमची ड्राईव्ह असे सर ती आयच्या पुरतीच कंटिन्यू असतली पुढे? No, this we have taken a strong commitment now that this place, public place, will be given back to the public, and they should vacate this premises only in their legal authorized places. They have to park. The drive will remain continuous. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. राज्यात पावस चालूच आसतलो. येता त्या दिसा खातीर हवामानाचो अलर्ट सक्रिय ना आनी IMDन दर दिसा फकत हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तापमान वाडत आसा. सध्या 30च्या उण्या पावंड्यार आसा, पूण आमी बेगीन 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसतले. चड आर्द्रताय आशिल्ल्यान उश्णतायेचेर खर परिस्थिती फुडें येवपाची शक्यताय आसा. लोकांक हायड्रेटेड रावप आनी सूर्याचो संपर्क टाळपाचो सल्लो दिला. बुधवारा हवामान कांय प्रमाणात ढगाळ आसतले. केन्ना केन्नाय पावसाचो अदमास आसतलो. IMDन चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस उक्तायलां. पावसान घेतला विसव. फुडल्या कांय दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. कांय वाठारांनी शिरशिरतलो पावस.
सध्या तापमान 30च्या उण्या पावंड्यार आसा आनी रोखडेच ते 34 ते 36 डिग्री सेल्सियस आसतले. बुधवारचो अदमास कांय प्रमाणात ढगाळ आसून केन्ना केन्नाय पावस पडटा. सगळ्यांत चड आनी सगळ्यांत उणें तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.